आम्ही ऐकला की व्हडलो एक स्कॅम जालो आहा गोवा एनर्जी डेव्हलपमेंट एजन्सी गेडा म्हणून गेडान EV व्हेकलाचे टेंडर फ्लोट केल्लो आणि 50 ते गाडी टेंडर एक्सेप्ट करून तांकां ऑर्डर दिल्ले आणि एक कंपनी एक गुजराताची कंपनी जेनसॉल म्हणलोले EV लीज प्रायवेट कमिंग फ्रॉम अहमदाबाद गुजरात। हांव कितें म्हणटा आमचे लोकल आसात आणि आमचे लोकांचे बिझनेस प्रमोट करूंक जाय। तुम्ही हाडटात सेटिंग करतात भायले लोकांक म्हणजे पयलो प्रश्न हो टेंडर कितको एक्सेप्ट जालो हे प्रायवेट गाडी हाडले तेन्ना कितकोन हे लोकांनी एक्सेप्ट केलो ते गाडीन एक म्हणलां फॉर हायर। So it is for hire modale, it has to be commercial vehicles. So it should be taxi or it should be commercial vehicle. But without having commercial registration, how did this tender get accepted? आता ते बोवाड केले देखून ते RTO फुडें गेले आणि RTOन सांगले ते कबूल म्हणते रजिस्टर करपाक एज कमर्शियल व्हेकल। मीटर ना, स्पीड गव्हर्नर ना आणि हे फुकट चलोवपा सोदतात। दॅट मिन्स वन साइड तूं लोकांक जोडटात सांगपा यू आर यूजिंग प्रायवेट व्हेकल्स एज टॅक्सीज आनी आमगे लोकांक तुमी मारतात म्हूण ऑफिशियली तुमी प्रायवेट व्हेकल्स हाडटात आनी सरकाराक अंडर कॉन्ट्रॅक्ट लायतात। सो हें केश लागता तुमकां। दीस इज नथींग बट टू फिनीश आमचे लोकांक आमची गोंयकारां काबार करून आमचे बिजनस आहा ते टॅक्सीवाल्या पासून काबार करपाक। सो आनी कांय ना। इवन विथड्रॉ केलें जाल्यार आय वील डेफिनेटली परस्यू दीस मॅटर because how was the tender accepted, what was the quid pro quo, कोणे पैसे गेले कोणे पैसे हायले ते सगळे कटले मागीर भायर। बिकॉज तूं जाणा एक्सेप्ट करता आसतना कमर्शियल व्हेकलाचे चेक ते शॉर्ट लिस्ट करून तेन्ना भायर उडोवपाची कॉन्ट्रॅक्टांची तेंगे टेंडर भायर उडोवपाची पूण वयल्यान फुडें गेले आनी टेंडर दिले म्हूण हे लॉज आनी हे स्कॅम आहा म्हूण। हितून कोण कोण इनवॉल्ड आसा अशें दिसता तुमकां? आय कांट टेल यू ऑर्डर कोणासून आयली ती चवकशी करून पडटली कितें ऑर्डर वयरसून येयली जाल्यार बिकॉज इफ एवरीथींग इज गोईंग टू अ गुजरात बेस्ड कंपनी दुबाव आसता लोकांगे मनान। सो बट आय डोंट वॉन्ट टू मेक एलिगेशन अनलेस आय हॅव प्रूफ बट सस्पिशन आसता आनी हो सस्पिशन तुमी जाणा ऑर्डर आयले आसतली वयल्यानसून आनी एका दी म्हणून आनी ते अशें करून केले आसतले ते म्हणून कन्फर्म करून पडटलें।